बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जनन दिवस आचरण आसात तांच्या सांगात आम्ही संतोष पावता. रीटा पायस किन्नीगोळी, 72nd बर्थडे कार्मेन डी अल्मेडा सांतकट्टे, 36th बर्थडे ऑल्विन ॲडिन कृष्णनगर, 18th बर्थडे जोसलिन जॉन गोन्साल्विस वासई, डेनिस कार्डोजा कारकळा. तुमकां अभिनंदन पठयता, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे तांणी अनुभव केल्यान देखून रोशन मरिया प्रिमा मिनेजस उडपी, रायन प्रिन्सिटा मिनेजस उडपी, ऑजवर्ल्ड डिसोजा ऑस्ट्रेलियांतावन, रोशेल रेबेल्लो हाच्या जिवितांत देवान वर्ती अजापां आनी विजमितां केल्ल्या पासत, मार्लिन डिसोजा बेंदूरू, क्लॅरन्स क्रास्टा पुत्तूरू, क्लेरिसा क्रास्टा पुत्तूरू, फेरोल आनी राल्फ सेरावो पिलार, ॲरल मिनेजस ब्रह्मावर, रोशन ज्योती फेर्नांडीस आनी कुटुंब फेर्माय. सान जाकोबाच्या मानाक जेकब क्लोटिल्डा अल्मेडा मुल्की, अपोलिनार आल्वारीस काद्री. वेडिंग सेरेमनी सक्सेसफुल, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, संभ्रमीक जाल्ल्या पासत डायना आल्बुकेर्क माहीम 20 वर्सां यशस्वी रितीन प्रायवेट बिझनेस करूंक साध्य जाल्ल्या पासत 20 years ऑफ सक्सेसफुल प्रायवेट बिझनेस. पॅट्रिसिया पायस उर्वा मँगलोर, जानेट बर्बोजा आनी कुटुंब पुनारूर. पवित्र त्रिंदादीच्या मानाक अनिता उडुपी, हेझल गोवियस बॉम्बे, प्रमिळा डी अल्मेडा ब्रह्मावर आपल्या विशेष त्या सांग खातीर मागल्लें. देवान तें फाव केल्ल्या पासत जेरोम गोन्साल्वीस आदिपूर. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासत, HIV पिडा आयली तरी 30 वर्सां तावन देवान राखून सांबाळलेल्या पासत, भुरग्यांचे देणे मेळ्ळेल्या पासत, भुरगीं आड वाटेन गेल्लीं परतून सारके वाटेन फाटीं आयिल्ल्या पासत, काजर जायना म्हणल्यार पूत काजर जावंक ओप्पल्ल्या पासत, काजर जायना म्हणल्यार दुय काजर जावंक ओप्पल्ल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, घराचें कामय बऱ्या तरान पोंताक पावून आर्थीक आशिर्वाद देवान दिल्ल्या पासत आनी घराचें उक्तावण देवान करूंक फाव पेल्ल्या पासत ही देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. कातीची एलर्जी आसली देवान पयस केल्या, परगांव वचूंक साध्य जालां. नीट एग्जामांत बरे मार्क्स मेळ्ळ्यात आनी तशेंच बऱ्या विद्या संस्थांत तांकां प्रवेश मेळ्ळा. CA परिक्षेंत पास जाल्यांत आनी भुरग्याचें पयल्या गुमगाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत ही देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. देवान अजापांनी आनी विजमितांनी व्हड अवघडांतल्यान निवारलेल्या पासत तांचें घर पडचें आसलें पावसाच्या वेळार दर माती कसलो न्हू, पूण देवान तांकां तांतलें निवारलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध तेसां पासत मागया. नॅन्सी तावरो कालातूर हांच्या विशेश तेसां पासत, तशेंच एक बरें काम मेळच्या पासत प्रिया क्वाड्रस ऑस्ट्रेलिया, तशेंच नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड आमचे कडेन विनवणी करता. PhD ताचें शिकप अखेर करूंक बरें एक प्रोजेक्ट तांकां मेळच्या खातीर इंटेंशन मास फॉर टू गेट अ PhD प्रोजेक्ट. तशेंच विशेश त्या सांग खातीर म्हाका उलो दिता वाली आनी वीरा सल्डाना बँगलोर. सेफ प्रेग्नन्सी, सुरक्षीत गर्भेस्पणाचे दीस आनी बऱ्या भुरग्याक प्रसूत जावच्या पासत. रेनिटा गोन्साल्वीस दुबय, जॉब विजा एप्लिकेशन दिलां, तातूंत यशस्वी जावचे पासत. गॉडविन वाज पाडुपेरार, ITंत बरें काम मेळच्या पासत मुंबयंत या बँगलोरांत. रॉयल पिंटो केलराय मँगलोर. सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर, पिडा गुण जावच्या खातीर प्रायवंत भोव कश्ट जाता, तांतले निवारचे पासत. अल्झायमर पिड्यांतले देवान निवारचे पासत. डायबिटीस उणें जावच्या पासत. काळजाच्या पिड्यांतले देवान निवारच्या पासत. भुरगीं मोबायल सोडून बरी जिणी जियोवच्या पासत. मागण्याक येनात, तांणी मागण्याक भुरग्यांनी मागण्याक आवय बापायन सांगाता मेळच्या खातीर. कुटुंबांत माया मोगान एकवट येवच्या खातीर भाव भाव आनी भाव भयणी मदें जाग्याचे तक्रार आसा तो इत्यार्थ जावच्या पासत. कोर्टाच्या केसींत तांकां यशस्वी लाभच्या पासत. आनी मरणांतीक पिडेंतले देवान तांच्या मोगाच्या आवयक देवान निवारच्या पासत. कॅन्सर पिडेंतले गुण जावच्या पासत. आर्थरायटीस, तशेंच
पळय फायब्रॉइड्साच्या पिडेंत देवान निवारचे बसो सर ह्या त्या सांग बसो सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसू आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्यां बसत आमी मागया कुटुंबान मरण पावल्या मालगाड्याचो उडास करता सारिता रोड्रिगस मुलगी देवातीन जेकब डिसोजा मियार मार्टिन डिसोजा आनी डेविड डिसोजा मियार मॅगदलीन आनी पीटर सांतमायार मियार मॅक्सिम डिसोजा बिजयी मार्क आनी एलिझा डिसोजा कालातूर काश्मीर आनी लुसी तावरो कालातूर लिओ आनी लुसी डिसोजा फेर्माई ग्रेशियन आनी चार्ल्स फर्नांडीस फेर्माई विलियम आनी सेलिन मिनेजस ब्रह्मावर कुटुंबात सरलेल्या मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता हेलेन डिसोजा उच्चिला कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता सपना दीपक मुलकी देवातीन लेतिसिया डिसोजा मुंबय बेंजामिन आनी फौस्तीन डिसोजा मुंबय पीटर नोरोना आनी फ्लोरा नोरोना काद्री 4th डेथ एनिवर्सरी एपोलिन पायस उर्वा पायस केल्या कुटुंबात मरण पावल्याचो उडास करता जोसेफ पावल पायस देरेबैल देवातीन विनिल्डा पिंटो आनी विन्सेंट पिंटो येलांका बेंगलुरू जेकब डिकुन्ना आर्कुळा वालाचिला रेजिनाल्ड जेरोम लेविस नालासोपा जोसेफ आनी आगोपिन मोंतेरो सुरातकल पॅट्रिक आनी डेझी पिंटो मँगलोरू स्टेला आनी जोसेफ मारियान पिंटो मँगलोरू एन पिंटो बेलतंगडी कास्पर कुर्शेट मे आनी जेकब फुटाडो कापू पुलकत्तून आत्म्याचो उडास करता मिर्ली पिंटो बैंदूरू 6th डेथ एनिवर्सरी मेरी वाज पडुफेरार बजपे कुटिनो आनी सल्दाना गेल्या कुटुंबात मरण पावल्याचो उडास करता फ्लाविया कुटिना अलंगार जुलिया जोसेफ आनी झेवियर चिन्मया कृष्णनगर हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मुदरंगडी म्हयन्याचो मरणाचो उडास अगस्टीन सांतियागो गोन्साल्वीस सिद्धापूर म्हयन्याचो मरणाचो उडास ज्योती फ्रांसीस वर्ता सिर्सी डेनिस अल्फोन्स पिरेरा कुलशेखर ससनाचो विशय होती तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोंदी समाधान विशय घेवन आमेन देवाच्या काकुतीन भावार्थांचे सर आत्मे समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी आयल्या भेटोवच्या कामकाजां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करतल्या घेवच्या तुजे दैवीक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोवमोगाचे न्हू आज आमी मालगाड्यांचो दीस आचरशिता सांत आन्ना आनी जोकीचें फेस्त आमी आचरशिता ना आमी आमच्याच मालगाड्यांचो उडास करता सांत जोकीम आनी सांत आन्ना मोरयेमायेची बापूय आनी आवय समिया जेजूची आब आनी व्हडली माय तांचो उडास करता आसतना आमच्याच आवय बापायचो उडास करता आमच्याच आबा व्हडली मायचो उडास करता आमच्याच पुर्वजांचो उडास करता तांचे थावन नैस आमकां भौतीक कूड लाभल्या सांगत आस आमकां जिविताचें देणें लाभलां आमकां रिती रिवाज्यो संप्रदाय आमकां मेळ्ळ्यात बरें शेगूण बरें नडतें आमकां मेळ्ळां ताचें की वर्त्या तरान भावार्थाचें दिव्य आमकां मेळ्ळेल्या पासो देवाक अर्घ आनी हकलाप दिवया आनी आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबान आमच्या मालगाड्यांक आमी मानान आनी गौरवान तांचे सांगता वर्तन कर तांची जतन घेवन उतर प्रायर तांचे दीस भोव अपुर्बेचे संतोषाचे आनी देवाच्या आशिर्वादांचे करूंक आमी हर प्रयत्न करूंक देवाची कृपा आमी जोड घेवया सांगत आस सांतीन फौस्तीन केरळाचे आमच्या भारत देशाची तिचो आमी उडास करता समर्पीत जिणी ती जियेली लगभग 100 वर्सां पयलें ती जियेली तरी कॉवेंता गेली रिलिजियस जिवीत आदर्श तरान ती जियेली तिच्या जिवितांच वर्ती अजापां विजमितां जाली तिका व्हड पिडा शिडा कस संकस आयल्या सगळे धैर्यान तिणें सोंसलें तिणें जिवीत देवाच्या राज्या खातीर समर्पण दिलें देखून आज ती सरकार महिमेन ती परसळटा आमी आमच्या जिवितांत देवाक समर्पीत जाल्ली जिणी देवाच्या राज्याक समर्पीत जाल्ली जिणी जिवन आमचें जिवीत महिमेन परसळ अशें करूंक देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भोव भक्तीपणी मागया एक घडीभर दोळे धांपया
आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. आमची पातकां आमची असकत काय, आमचे सुखी आमी वळखून घेवन देवा लागचें बक्षणे आमी मागया. हांव पातकी सर्पवेदार देवात आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंशजांक वार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थोन मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा सरी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या जोर वैपा बापासो आमी तुका वखणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचे पाप काडटा. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उज्यार बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता, जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा देवा तुजेर पात्य तेल्यांक तुमचो सांबाळताय. तुझे विणे कितेंच पवित्र नाही कित्याकच मोल ना. अधिक आनी अधिक तुझे काकूळत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचे काळी सदां काळ बाळतेल्या देण्याचेर दवरच्याक सरतेल्या वस्तूंक सो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूं तुमच आमकां वाट दाखय. आनी त्याच वाटेन आमी चलोवन फुडें सराशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दुसऱ्या पुस्तकांत एक पावटी बालशाली शेतावन कोण एकलो मनीस आयलो आनी ताणें देवाच्या मनशाक प्रथम फळाचो उंडो, जव्याचे 20 बकऱ्यो आनी गोवांच्यो 9 कणश्यो दिवंक हाडल्यो. एलिशान आपल्या सेवकाक आज्ञा दिली, हे लोकांक खावंक दी. ताच्या सेवकान जाप दिली, 100 मनशांक हांव हें कशें वांटून दिवं. पूण एलिशान ताका म्हळें, तूं ते लोकांक खावंक दी.
कित्याक अशें सांगता सर्वेस्पर, ती खातली आनी सडीत उरतलें. ताणें लोकांक वाडलें, तांणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगलेले प्रमाणे सडीत उरलें. देवाचे उतर हे. देवाचे वडपकार. तुझो हात उसून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. तुझे हात उसून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्परा, तुवें रचलाय ते सगळे, तुजी स्तुती गातले. तुजी भक्त तुका दिन वाजतले. तुज्या रसवडकेची महिमा वाकणतले. आनी तुजी व्हड कृत्यां ते नावाडतले. तुझो हात उसून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. सरस्नाचे दोळे तुजेर आसात, आनी तूं वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय. तुजो हात तूं उदारपणी उसून धरताय, आनी सगळ्या रस्नांक दादोशी करताय. तुझो हात उसून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. सर्वेस्पराचे वाटो सगळ्यो नीतिवान, सर्व आपल्या करण्यानी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतल्या सुमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा. तुझो हात उसून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. तुझो हात उसून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी करताय. सांत पौलून एपेदकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, त्या पासत सोम्या खातीर बंदिवान जावन आसलेलो हांव तुमचे लागीं हे परी प्रार्थितां. तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्याक पावू जाल्ली जावं. सदांच ल्हानवीक बळी आनी सोंसणीक जावन चला. एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारचून व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान एकामेका थंय समाधानान जियेवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापलां एकच बरवचो, तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सक्कड एकच कूड जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक आसा एकच सोमी, एकच भवर्त, एकच पवित्रस्थान, एकच देव. तो एकलोच सोमेस्तांचो बाप. सकळ्यां प्रास तो व्हरतो. तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी सोमेस्तां थंय जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. Alleluia, 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 alleluia. व्हड एक प्रवादी आमचे मोदेव उठला.
देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुआं परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. ह्या नंतर जेजू गलिलयाचो सरोवर उतरून पेलेतडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणूनय नांव आसलें. वडयेक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगराक चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश्ट लायतना वडयेक लोकां समो आपणासरशीं येतालो तें पळोवन फिलिपा लागीं ताणें म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उणें आमी खंय थावन मोलाक हाडचे. फिलिपाक पारखुचे खातीर जेजून अशें म्हळें, आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कड जाणांक इल्लें इल्लें म्हळ्यारय 200 देनारांचे उंडे पावशे नात. तो वळताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रुचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सकडांक बसोवंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कड दादोशी जेवले. तांचें पोटभर जेवण जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातस 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 धालीं भरलीं. जेजून केल्लें असर्यें पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी होस्सू जाय, हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचे आसा म्हूण जेजू कळिल्लेंच तो एकलोच पोळ परत दोंगराक फाटीं गेलो. देवाचे उतर वागणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त थंय अधिक मोगाचे न्हू. आमी प्रायवंतांचे दीस आचरसो, मालगाड्यांचो दीस आचरसो. मालगाड्यां खातीर आमी मागता आसतना मालगाड्यान थंय आमची जबाबदारी आमी बरी करून समजून त्या प्रमाणे आमच्या कुटुंबात जिवीत जियोंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदानाद्वारे ह्या रेतेरेद्वारे आमी कुरपा जोड घेत आसतना आयच्या मिसाच्या वाचपाद्वारे सर्वेस्पर देव आमकां भोव वर्ते संदेश दिवंक आशेता. देखून आयची वाचपां परतून आमी नियाळ करया. सांजू हांवच्या वांजेलांत 6व्या अवस्वरांत आमकां जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यो चडीत कर 5000चे चड लोकांक अजापांनी विजमितांनी आनी अद्भुतांनी वाडलेलें तें अजाप आमी वाचता. थंयसर 13व्या वळीर असलें देवाचें उतर आतां आमी नियाळ करया. काम जातस 5 उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 धालीं भरलीं. 5000 लोकांनी जेवण जातस उरलेले कुडके विंचता आसतना कितलीं दालीं भरलीं? 12. कितलीं दालीं भरलीं? 12. 12. कित्याक 12?
मोगाच्यानी ह्या विशयांत आमी नियाळ करया. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो 5000 लोकांक पावतात गी पावतात गी पावतात गी पावनात ते उणे पडटात. पूण जेन्ना जेजून आशिर्वाद घालून दिता आसतना ते पावतात मात्र न्ही, सडीत उरतात. जेन्ना जेजू आशिर्वाद घालता आमचो तातवार पयसरता मात्र न्ही. जे कितें आमी उणें म्हूण चिंता तें जायपुरतें जाता आनी सडीत उरता. आनी समया जेजूचेर आमी पाती आनी विस्वास दवरल्या वेळार आमच्या जिवितांत तसलींच अजापां आनी विचमितां घडटात म्हणून मोगाचो न्हू आज आमकां दैवीक संदेश मेळटा. पोरण्या तेस्तामेंतांत एलिशान देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरून तसलेंच एक अजाप केल्लें आमी वाचता. रायांच्या 2ऱ्या बुकान 4थ्या वसवरान 40 वळीर तावन 40 वळ पर्यंत 2 Kings chapter 4 verse 42 to 44. आणि ह्या अजापांत आमी 40 वळ मात्र वाचया. वर्स 44. ताणें लोकांक वाडलें, तांणी केलें आनी सर्वेस्परान सांगले प्रमाणे सडीत उरले. देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरून ताणें 100 जाणांक कितले बकऱ्यो वांटल्यो? केवल 10 बकऱ्यो वांटल्यो. 10 जोवाच्यो बकऱ्यो आनी थोडेच गोवाच्यो 9 कणश्यो आसल्यो. 100 जाणांक पावले. म्हाका उगडास येता. 12 वर्सां पयलीं म्हाका एक आस्पत्रेक आपयलें. थंयसर सेवरीन म्हणली एकली भयण आस्पत्रेंत आसली, हुशार नासतना तिच्या घोवान म्हाका आपयलें. प्रवीण म्हणून प्रवीणान आपयलें. ती हुशार नासली. डाक्टरांनी आशा सांडली कित्याक तिच्या कुडीन कॅन्सर आसलें. देवान म्हळें, डाक्टरांनी म्हळें ती वांसाना. वांसाचें जाल्यार तुमी लगभग 14-15 लाख रुपये खर्चीचे पडटा. जावं तिचे रगतच काण, नवें रगत घालचें आनी जायते ते चिकित्सा आसा, जायतो खर्च आसा सर्जरीक आनी दुसऱ्या चिकित्सेक. देखून हांव थंयसर गेलो. थंयसर त्या पिडेस्ट्रीन सांगता मागलें हांवें त्या कुटुंबा सांगता आनी तो भाव रडता. म्हाका सांगो 15 लाख आसले जाल्यार म्हजी बायल मस्ती आसली, पूण म्हजे कडेन कांय ना. हांवें म्हळें तुजे कडेन कांयच ना गी? आसा फादर, इल्लेशें आसा तें खंय पावता. हांवें म्हळें इल्लेशें आसा न्ही. देव इल्लेशें आसल्यार जायपुरतें करता आनी सडीत उरता. ना फादर, आमच्या कुटुंबाची कोणी आमकां दिवंक तयार ना आनी कोणा लागीं वचून म्हाका विचारूंक म्हाका बरें लागना. तूं भियेनाका. आनी त्या वेळार आमकां पाद्रापांक हर एका म्हयन्याक केवल 500 रुपये पॉकेट मनी आनी म्हजे कडेन त्या दिसांनी एक 5000 रुपये आसले. हांवें म्हळें हांव म्हजे 5000 रुपये दितां 10 म्हयन्याचे म्हजे. पूण देव ताचेर आशिर्वाद घालता. तुका कांय उडें पडना. तूं मात्र सांगूंक सगळ्यां कोणाक सांगूंक लजेनाका आनी देवा कडेन माग, भावार्थ दवर. आनी मोगाचें न्हू ताणें इगर्जी वचून पाद्रापाकी सांगलें. उपरांत हेरांकी सांगलें. सगळ्यांनी दिवंक सुरू केलें इल्ले पयशे. आनी उपरांत तिची चिकित्सा जाली. ती बरी जाली. ती पाटी आयली. संपूर्ण तरान बरी जाली. तिच्या भुरग्यांक 2 जाणां भुरग्यांक बरें करून ती आतां ल्हान व्हड करनासा. मात न्ही तो भाव म्हाका मेळ्ळ्यार केदाळे म्हणटा फादर म्हज्या बायलेच्या चिकित्सेक 15 लाख गरज आसले. ते 15 लाख मेळ्ळे मात न्ही. आनी त्या दिसांनी म्हजें काम करूंक जावना. म्हाका लगभग 1 वर्स म्हज्या बायलेची सेवा करीची पडली, चिकित्सा सेवा करीची पडली. देखून देवान म्हाका इतलें दिलें गी. ताजे उपरांत म्हाका 2 कारां काणयोन ती भाड्याक घालून म्हजो दीस पडतो ग्रास जोडूंक देवान फोव केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचो देव मोगाचो न्हू जेहोवा जायरा, याहवे यिर्हे, गॉड द प्रोवायडर. ही प्रोवाइड्स. हें उतर आमी वाचता उत्पत्ती बुकांत 22व्या वसरान 14व्या वळीर. जेनेसीस चॅप्टर 22 वर्स 14. केदीस विसरनाका अब्राहमान त्या पर्वताचेर देवाक आपयलें. जेहोवा जायरा, याहवे यिर्हे. म्हज्या देवा सर संगती म्हाका तूं वदक सोन दिताय. म्हाका न्हू तेन्ना उडा आसता म्हाका आनी एकलो तरणाटो हांगासर रित्री गायलो ते दाळ ताका 2 भुरगीं आसात. रिक्षा सोडटालो तो. ताका किडनी फेलियर जाली आनी डाक्टरान म्हळें तुजे किडनी फेल जाल्यार 9 किडनी दवरीची. त्या वेळार किडनी 9 दवरीची जाल्यार लगभग 10 लाख रुपयांचो खर्च आसा.
ताच्या कडेन कांय ना ताका पयशे नात निराश जाल्लो ताजी आवय बापूय इसरल्ली कोणीय ताका पस्को दवरलो तिणें व्हड जाल्या उपरांत ताका म्हणलें तूं कास जाल्या उपरांत घरा रावचें नाका म्हणून तो एक ल्हानशा गुडसुलांत कोडयाळांत तो रावतालो आनी हांगा तरेक आयलो तो म्हणटा म्हजे किडनी फेल जाल्यात देवान म्हजे किडनी कित्याक फेल केले आनी कित्याक आतां म्हाका किडनी दुसरे बशीची जाल्यार हांगा गांवांत ती मेळना खंय तामिळनाडू वचपाचें खंय आनी 10 लाख रुपया म्हाका खंय हांवें हाडचें तो रोडान आसलो तेन्ना तो मोगाच्यान हांगासर तरी गेल्ल्या वेळार त्या वेळार हांवें ताका म्हळें तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयताय आनी ही पिडा खंडी जावन तुका मरण हाडच्याक न्ही जो आमच्या वांजेलांत 11व्या वर्सांत 40 वोल्ड म्हणटा तशेंच 11वा वर्स 34 वोल्ड म्हणटा जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 आनी 11 वर्स 4 ही पिडा मरण हाडच्या खातीर न्ही देवाची महिमा परगट जावची आसा तूं देवाच्या पातयेनी दवर विस्वास दवर आनी तो व्यक्ती हांगातल्यान वेता आसतना हांवें ताका म्हळें एक उदाहरण असो व्यक्ती आसा केदाळे म्हाका कुमक करता म्हण सांगता कोणी पिडेस्त आसल्यार ताचे लागीं वस खंडीत जावन तो तुका दितलो म्हणून आनी तो भाऊ तरणाटो ताचें नांव सांगना कोडयाळचो तो गेलो ताणें विचारता आसतना त्या मनशान ताका 1 लाख रुपया तक्षण दिले आनी उपरांत पयशे ताका जायते आयले आनी तो तामिळनाडू गेलो आनी थंयसर वचून ताका किडनी मेळ्ळी किडनी ट्रान्सप्लांटेशन जालें आनी ताच्या उपरांत फाटीं आयलो ताच्या उपरांत तो बरो जालो ताजी रिक्षा सोडटालो पूण कोणी ताका म्हळें तुजी रिक्षा सोडनाका तुका किडनी ट्रान्सप्लांटेशन जालां तें बरें न्ही तुका म्हणून तांणी ताका कार हाडून दिले एका कारा उपरांत एक कार आतां ताचे कडेन 4 कारां आसात आनी संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा मात न्ही पयलें ताका 2 भुरगीं आसलीं आतां मोगाचें न्हू 4 भुरगीं आसात ताडयो पेटोवन देवा घरगांनी होगला पिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 4 भुरग्यां तो बसून संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत तो आसा मोगाचें नांव देव आमच्या इल्ल्या संगतीचेर 5 गुणे आनी 2 मासल्यांचेर त्या 10 गोवांच्या बकऱ्यांचेर ह्या 10 त्या जोवांच्या बकरेचेर आशिर्वाद घालतना भरपूर मापान हांव मुंबय आसतना म्हाका उडास आसा थंयसर एका कॅरिस्मॅटीक रेतरीच्या क्रेक एकले तरणाटे भोव रोडान आसले आनी ते म्हणाले तुजो गोवाक HIV एड्स आसून तो जीव घात करून मेलो तें गांवांत ल्हान व्हड जाल्लें मुंबय सारक्यान दिल्लें ग्रेस्त मनशांगेर म्हण ताका व्हेल्लें पूण थंयसर गेल्या उपरांत ताका कळ्ळें वायट जालीसो तो आनी उपरांत ताका भुरगेंय जालें पूण घोव HIV एड्स जावन मेलो आनी ती कुटुंबाची ताका घरांतले भायर घालून पळयतले आनी ते म्हणटा म्हज्या घोवा गेली म्हाका घरांत ते भायर घालून पळयतात इसल्यान म्हाका HIV एड्स आसा हांव मुंबय पावल्या गांवाक आनी फाटीं वचोंक जायना म्हज्या आवय बापायच्या घरा हांवें कितें करचें भुरग्याक कशें ल्हान व्हड करचें म्हाका रावोंक घर ना त्या वेळार मोगाचें न्हू हांवें ताका म्हळें देव सक्कड संगती करूंक सकता देव सर पदवेदार उत्पत्ती बूक 17वा वर्स पयली वळ सर्वेस्वर देव म्हणटा हांव सर पदवेदार केवल म्हज्या समोर तूं प्रामाणीकपणान चल हांव सर पदवेदार आय एम एल शडाय आय एम ऑलमायटी आनी हे भयण देवाचेर पातयेता विस्वास दवरता आनी त्या वेळार ताचे कश्ट थोड्यांक सांगले वेळार थोड्यांनी थंयसर बंबईन ताका कुमक करून सुरू केली आनी केवल ताका 70,000 रुपया मेळ्ळे 70,000 रुपया एडवान्स ताणें दिले एका घराक आनी ताचे उपरांत कशें पयशे करचे म्हण ताका गुंतनातलें तें कामां वचून सुरू केलें तें रेतेरी घेवंक सुरू केलें ताका HIV एड्स आसल्यार तें केदाळा तेणें मागण्या येवंक सुरू केलें HIV एड्साची कसलींच लक्षणां ना जालीं ताचे बदलाक ताजी भलायकी सुदारली ताच्या कामाच्या जाग्यार ताका बरें काम करून जालें ताका प्रमोशन मेळ्ळें जायते पयशे देवान फाव केले की 5 वर्सां जायचे जाल्यार ताणें एक फ्लॅट केलें त्या दाळा त्या फ्लॅटाक केवल 2 लाख आसले आतां 60 लाख रुपया मोल आसा ताच्या भुरग्याक बरें करून व्हड करून त्या भुरग्याक PhD करूंकचे भाग सयत देवान ताका फाव केलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमचे थंय आसची हर एक देणी आमचे थंय आसची इल्ले संगती उद्दंड मापान आसा करची सगत देवाक आसा म्हणून पळयत पुस्तक आमकां शिकयता कोरिंथकारां बरलें 2रें पत्र अवस्वर 9 वळ 8 2 Corinthians chapter 9 verse 8 ऐका मोगाचें देवाचें उतर तुमचे ते सगळी देणी उद्दंड मापान आसाशी करची देवाक तांक आसा हां तुजी इल्ली बरी भलायकी बरो नमतोच्या मापान आसा करची सकत देवाक आसा तुजें ल्हानशें तालेंत खेळचें जावन दी संगीत वाचन खेळचें जावन दी गायन करचें जावन दी ह्या समाज सेवा करची जावन दी जाणवाय जावन दी बुद्धवंतकाय जावन दी उदंड मापान आसा करची सकत तुजे इल्ले पयशे जावन दी भरपूर मापान आसा करची सकत देवाक आसा देव तुजेर आशिर्वाद घालतना कितें जाता मुंदरशी
अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून अशें तुमकां गरजे पुरतें जाय पुरतें आसून हर एक बऱ्या कामाक बऱ्या कामाक दिवं की तुमचे लागीं सडीत दिवं की तुमच्या लागीं सडीत आसतले तुमी हेरांक दितेल्यात पूण दिवचें मन मात्र जायचें. जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें. कितें विचारलें? इतलो लोक आयला म्हाका तांची बिरमत दिसता तांकां इल्लें तरी खावंक दिया जेवंक दिया. पयिल्लें पुरपुरलें कोण? जेजूचे शिस. तांचे पैकी विशेश जावन फिलीप. ना इतल्या जाणांक कंडी जावन जेजू सांगता वेता आसतना जेजूचे शिस आपोस्तल इल्लें तरी व्हरून येतात की ना? व्हरून गेल्यात सगळे बुती हाडून आयल्यात. तुमच्या बॅगान ती पळयल्या इल्ले म्हणी घाले म्हणी आसा की ना? थोड्यांनी बिस्किटी घी आनी घालें साकल्यो घी आनी घालें कितें तरी हाडून येतात. आमी आतां हाडना कित्याक हांगा आंगड्यो जायत्यो आसात. 2000 वर्सां पयलीं चड आंगडी नातिल्ल्यो. आनी जेजू एका गुड्या दोंगरार तिबेरिया सरोवराच्या तेवशिलान वचून एका गुड्या दोंगरार थंयसर शिकोवन दिवंक गेल्लो. आनी त्या वेळार लोकांनी कंडी जावन इल्लें तरी हाडलां. कोणी दिवंक तयार ना. फिलीप म्हणालो 200 दिनारी दिवचे पडटले. 200 दिनार नातले. जुदास इस्कारियोत दिवंक तयार नातलो. तो व्हडलो चोर तो कंडी जावन दिवंक तयार ना. फिलिपी म्हणटा आमी दिवचे नाका तितले पयशे नाकात लोकांक दान सोडया. पूण मोगाचें हांव तितल्यार आंद्रे म्हणटा हांगासर भुरग्यां लागीं आसात. कोणा लागीं आसात? भुरग्यां लागीं. व्हडा लागीं नात. कोणा लागीं आसचे? भुरग्यां. कोणा लागीं आसचे पयशे? थोडे फावटी मोगाच्यान भुरगीं दिल्यार पावता. भुरगीं उदारपणान मोगाच्यान आसले लिपय नासतना सांगतात. भुरगो म्हणटा म्हज्या मम्मीन म्हाका 5 उंडे 2 मासले दिल्यात. 5000 लोक आसा जाल्यार म्हाका एका भुरग्या लागीं मात आसले की. पूण त्या भुरग्या लागीं मोगाच्यान उदार मन आसले देखून ताणें दिलें देखून मोगाच्यान ताचें नांव महिमे बरीच जालें. दाळयो पेटोवन देवा करगा आनी उकळाव दिया. हालेलुया. तुमी दिशा जाल्यार मोगाच्यान देवा मुखार तुमी वर्ते जातल्यात देखून थंयसर विन्स्टन चर्चिल म्हणलो म्हणटा. तुमी आयकला जावं करो. तो इंग्लंडाचो प्रायम मिनिस्टर जावन आसलो. तो म्हणटा वी मेक ए लिवींग बाय वॉट वी गेट बट वी मेक ए लायफ बाय वॉट वी गीव. जे कितें मोगाच्यान आमी जण घेता ताचे तन मोगाच्यान आमी दिसपडतो ग्रास जोडता जावं करो. पूण जे कितें आमी दिता ताचे वरवीं आमचें जिवीत जाता. एन फ्रँक म्हणल्यार आनी एक नवार्दीक बरयणार म्हणटा नो वन हॅज एवर बिकम पुअर बाय गिवींग. कोणूच दिल्ल्या वरवीं दुर्बळ जायना. देखून जेजू आमकां म्हणटा लोकांच्या वांजेलान 6व्या वसरान 30 आनी 8 वळीर लूक चॅप्टर 6 वर्स 38 समी जेजू म्हणटा दिया आनी तुमी ग्रेस जाया. दिल्ल्यान तुमकां उणें जायना. ऐका. हेरांक दिया तुमकांय दितले. तुमकांय मोगाच्यान देव दितलो. कशें दितलो? भरत्या मापान दामून हालोन आनी बरोवन मेजून तुमच्या तुज्या लेसान घालतले. तुवें दिला हांगी दिया. कितें दिया? मोग दिया. कितें दिया? जतन दिया. कितें दिया? सेवा दिया. कितें दिया? प्रायवंतांक बरें मोगान पळया. प्रायवंत जावन आमी मोगाच्यान आमी शिकता. ल्हान आसतना आमच्या घरा जायत्यो ग्रेसकायच्यो वस्तू नातल्यो. आमच्या घरा आसल्यार कितें आमकां आमी गादे बेसाचें घर तांदूळ कितलें आसलें तितलेंच आनी नारळ कितलें आसलें आनी लागींच तळें आसलें मासली आसली जाय तितली. ह्या सगळी मासली. घरा कोणी आयल्यार म्हज्या मालगाड्यान तें हांवें पळयलां ना म्हणना कोणी आयल्यार घरा जेवयांत म्हणचें गडये भितर तांदूळ उकडचो पेज करची यशीत करचें आनी मासली कडी सुकी मासलीची कडी घालून वाडची. मोगाच्यान केदींच उणें पडोना. आमच्या मालगाड्यांक कांयच उणें पडोना. पूण मोगाच्यान आमकां घर आसलें चड कुडां नातलीं एकच कूड आसल्या. सगळीं आमी 7 जाणां भुरगीं रावतल्या आनी कुटुंबाची कोण आयल्यार सांगात ताजी येतल्या. आज व्हडलीं घरां न्ही. एका घरान कितलीं रुमां? 3 रुमां 4 रुमां जाल्यार कोणीय येनात घरान. काजाराक आयिल्लीं हॉटलांत वचून रावतात. घरा येनात. कित्याक आमी दिना. कितें दिना? मोग दिना. आमी आमचेतल्याकच आपणाक देव समेजता. आपणाक आपणाचेच मोबायल आपणाचेच लॅपटॉप आपणाचेच संतोष आपणाचीच खुशी. कोणी कोणा सांगता रावंक तयार ना. घरांत म्हणी माय मांव आसल्यार गुजिरे आसात तांच्या सांगात आमी रावना. म्हाका म्हजो घोव म्हजी बायल म्हजी भुरगीं आमीच आनी कोणेय आसो नजो. देखून उंदरसून समी जेजू कितें म्हणटा त्याच देवाच्या उतरांत कितें म्हणटा पळया
ज्या मापान तुम्ही दितात त्याच मापान तुमकां पाटी मेजून दितले. आज प्रायवंत दीस आमी मोगाचे न्हू हाचेच सणा उडास धरा. जे कितें आमच्या प्रायवंतांक आमी दिता आमी कांय होगडायना. सिराकाचो बूक तुमी वाची जाय 3रा वसर थंयसर त्या सिराकाच्या बुकान 3ऱ्या वसरान प्रायवंतांक मान दिल्ल्या वरी कितें सगळें बरेंपण आसा की म्हण थंयसर आमी वाचता. पयलें देवाकच आमी मान दिता. प्रायवंतांक मान दिता आसतना अलगड्यांक आमी मान दिसना आमी देवाक मान दिता. देखून हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत हांव मोगाच्यान आमी आर्नॉल्ड निवास प्रायवंताचें घर किरांत आमी प्रारंभ केलें येसुडीच्या पाद्र्यापान. आनी तें प्रारंभ करता आसतना हांगासरच आमी लोकांक विचारलें जावन आसा. लोकांनी इल्लें इल्लें दान दिल्लें सुरवेरस. आमी चिंतलें कशें तें स्थापन करचें म्हण. घडये भितर मोगाच्यान लगभग 50-60 लाख रुपया आमकां एकठांय जाल्या. उपरांत जायतो खर्च जालो जाल्यार 2-3 करोडांचो. पूण मोगाच्यान देवानच तें वदक चोवन दिलें. आनी थंयसर प्रायवंताची कितले अपुरबायेन थंयसर सेवा जाता. त्या प्रायवंताची थंयसर कितले अपुरबायेन आमी दुकां पुसून काडटा. तांकां बऱ्या मरणाची कृपा त्या जाग्यार थंयसर मेळटा. देखून आमच्या जिवितांत आमी जें कितें प्रायवंतांक दिता मोगाच्यान मालगाड्यांक आमी दिता देवाक आमी दिता. आनी देव म्हणटा तुमकां लांब आवक मेळटलें. तुमी तुमच्या जिवितांत सुरक्षीत आसतल्यात. मालगाड्यांक मान दितलो दिर्वेपण जायतल्या मनशाक. ताका ताच्या भुरग्यां उद्देशीं संतोश आसतलो. आजकाल मोगाच्यान भुरग्यां उद्देशीं संतोश ना. कित्याक आमी आमच्या मालगाड्यांक पळोवंक तयार ना. आमी व्हरून तांकां प्रायवंताच्या घरांत घालता. आमी दिवचें घालें तिरस्कार. आमी तिरस्कार दिल्यार आमकां तिरस्कारच फाटीं मेळटलो. आमी दिवचें कितें झगडें झुजू मनस्ताप आपाधैर तेजस्परपण निरासपण आनी आमकां तेंच फाटीं मेळटलें. देखून थंयसर सिराकाच्या बुकान म्हणटा आवय बापायचो आशिर्वाद तुमचें घर थीर करता. तांचो शिराप तुमच्या घराची बुन्यादच हुमटून घालता. देखून मोगाच्यान आमच्या मालगाड्यांक बरें करून पळोवंक तांच्या जिविताच्या अखेरेचे दीस अपुरबायेचे संतोशाचे आनंदाचे जावंक आमी हर एकल्यानी प्रयत्न करूंक आसा. देखून माया एंजेलो वेळे एक नावार्थीक स्त्री अशें म्हणटा आय हॅव फावंड दॅट अमंग इट्स अदर बेनिफिट्स गिवींग लिबरेट्स द सोल ऑफ द गिवर. दिवच्या थंय जायते फायदे आसात आनी वर्थ फायदो जावन आसा आमच्या आत्म्याकच सुडका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. दिल्ल्यान मोग दिल्ल्यान सेवा दिल्ल्यान एकामेका समजून घेतल्यान आनी इल्ले त्याग सॅक्रिफायस करून तरी कुटुंबा जिवीत बरें करून जियेल्ल्यान आमच्या आत्म्याकच सोडवण मेळटा. राल्फ वॉल्डो एमर्सन म्हणटा द ओनली गिफ्ट इज ए पोर्शन ऑफ युअर सेल्फ. कोणाक एक बरो तुवें एक काणीक गिफ्ट दिवंक आशेता जाल्यार कितें तुवें दिजें तुवें आपणाकच दिजय. देखून सांब पावल आमकां म्हणटा त्या धर्नुच्या कृत्या बुकांत 20व्या वसरांत 35व्या वडीर ॲक्ट्स ऑफ द अपॉस्टल्स चॅप्टर 20 वर्स 35 दिवच्या की घेवच्या की दिवच्यांत संतोष आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. दिवच्यांत चड संतोष आसा. घेवच्या की. देखून आयका तुमी तुमी कश्ट काण वावरून अस्कत्यांक कुमो करी जाय. मोगाच्यान तुमी कश्ट काडी जाय मिनात करी जाय त्याग सॅक्रिफायस करी जाय आनी कुटुंबा जिवीत बरें करून जियोंक प्रयत्न करी जाय. तुजे मांव माय आसल्यार तांचे सांगात होंदोवन जियोंक प्रयत्न करी जाय. तुज्या गांवांत कितें उणें आसलें ताचें तें होंदोवन जियोंक पळयचें. तुज्या बायले तें कितें सोडवणें आसल्यार होंदोवन जियोंक पळयचें. तुजी आवय बापाय प्रायवंतां जालीं तरी या बापायचो भाव कोणी आसा प्रायवंत या आवयचो भाव आसा या तुजोच भाव या भयणी आसात दुर्बळी आसात कश्टांत आसात. त्याग सॅक्रिफायस करून तांकां तुवें दिवंक पळयचें. तेन्ना काल जाता आनी घेवच्या प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा. मोगाच्यान दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. देखून पळया सगळ्या संवसारार सिस्टरां जावं दी रिलिजियस जावं दी आनी आतां फाल्यांची ती उरती सांत आल्फोन्सा केरळाची पळया तिच्या जिवितांत जायती पिडा शिडा आसली. तिका जायत्या पिडेन ती कसतली पूण ती आपणाकच समर्पण दिता देवाच्या राज्या खातीर. देखून आमच्या भारत देशांत एक नावार्थीक सांतीन ती जाली सांत आल्फोन्सा. तुमी केरळा गेल्यार तिच्या फोंडा लागीं खंडी जावन भेट दिया. तिच्या जिवितांत कितलीं आजापां विजमिता जाल्यार तिच्या मरणा उपरांत ती कितलीं आजापां विजमिता जाल्यार मोगाच्यान घेवंक मोगाच्यान आमकां हरी एक ताळणी येता. जेजू की तसली ताळणी आयली. जेजून 5,000 लोकांक 5 उंडे आनी 2 मासल्यांनी वाडटस सगळो लोक चिंतूंक लागलो आतां ह्या नाजरेच्या जेजूक आमी राय केलो जाल्यार बारी बरें जाता. ताका आमी बरें एक सिंहासन दिया व्हडलें एक रावळेर बांदून दिया ताका आमी राय करया. तितल्यार जेजू कितें करता पळया थंयसर जुवांचो वांजेल 6 वसर थंयसर 15 बिबोळ जॉन चॅप्टर 6 वर्स 15 आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळिल्लेंच
तो एकलो सुपोळणू परत दोंगरा गेलो. परत दोंगराक गेलो. लोकांत पयस सरलो. मोगाच्यान ताका नाका आसलें लोकांनी ताची सेवा करची, लोकांनी ताका आस्त बदीक दिवचें, लोकांनी ताका ग्रेस करचें ताका नाका आसलें. ताच्या बदलाक ताच्या जिविताचो एकच शेवट, हांवें म्हाकाच लोकांच्या सोडवणे खातीर समर्पण दिसय, आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण दिसय. देखून आमी पळयता हे अजाप जाल्या उपरांत स्वामी जेजू येवकरिस्ता विशांत उलोवंक सुरू करता. 35व्या बडीर, हांव सर्गींत हांव देवोन आयलोलो तो जिवो वंडो, जो कोण म्हज्या सरशी येता तो केदींच बुकेवंच ना, जो कोण म्हाका सतमानचा तो केदींच तानेवंच ना. आनी उपरांत थंयसर 50 वडीर तो म्हणटा, म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन. अशें मोगाच्यान जेजू आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण दिता. आमी आमच्या जिवितांत मोगाच्यान आमकांच आमी संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिसय. देवाच्या मोगान बरोवन आमी एकामेकाक समर्पण दिसय. आमी आमकांच देवाक आमी समर्पण दिता आसतना देव आमचेर आशिर्वाद करता. बरोवन उमतोच्या बापान बरी भलायकी, बरोवन उमतोच्या बापान शांती समाधान, बरोवन उमतोच्या बापान जिविताची दादोसकाय तो फाव करता. सगळीं आमी उबे रावया. मोगाच्यान आमचो भावार्थ एका निजा देवा तें आमी उसारया. सतमंता देवाक, सोरपदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या वसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या पुताक, आमच्या सोम्याक, जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भी संभावलो, अंकार मरी चिंतवन म्हणलो, वंश प्रथा काल ताणे सोसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्यांमध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गाक सोडलो, सौर पृथ्वीदार देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय थावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो, सतमानता पवित्र आत्म्याक, कथोलिक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बक्षाणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो बाप सर वस्तू आमकां वदक सोन दिता. मात न्ही आमचें तें आसलें इल्लें जाय परतें सडीत आनी अत्याधीक करूंक तो आशेता. देखून भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या सर गरजां बसत आमी मागता आसतना मालगाड्यांच्या गरजां बसत ती आमी मागया. मोगाळा बापा, सगळ्या पोवीस सभेक सर तिच्या मुखेल्यांनी तशेंच सांद्या सवें तुका समर्पण दिता. तुज्या पुता जेजूचे मस्तीक कोडीचे सांदे जाल्ल्या निमती पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकार सदांच एकवटान जियोंक, भावार्थ उसारूंक आनी जियोंक समेस्तांक धैर्य आनी कृपा लाभय म्हण मागता. आमचे मागणे आयक. आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताच्या मेजा भोवरी हजर जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांनी आमच्या भावार्थ्यांत घट जावन सदांच आमचो भावार्थ उसारून तो जियोंक आनी अशें तुजें राज बांदून हाडूंक आनी तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी वैयक्तीक गरजां बसत आमी मागया. एक घडीभर आमी दोळे धांपून हरी एक आमच्या मालगाड्यांचो उडास करया आनी मरण पावली मालगाडी पुलगतींत आसत जाल्यार तांच्या आत्म्याच्या साल्वासा खातीर आमी मागया. आनी विशेश जावन आमच्या अनाथ आश्रमांनी आनी प्रायवंताच्या घरांनी आसच्या सर मालगाड्यां बसत आमी मागया. भोव मोगाळा सर्गींचे बापा, आज मालगाड्यांचो दीस आमी आचरतना आमच्या मालगाड्यां बसत अर्ग आनी होकलाप दिवन तांचे बसत आमी मागता. बापा, मालगाड्यांचे उतर प्रायेचे दीस संतोशाचे आनंदाचे आनी भोव अर्थाभरीत करूंक हर प्रयत्न करूंक बापा आमकां उदार मन फावो कर. बापा, आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत खंयच्याच प्रायवंतांक आमी इन्कार करिनाशी. बगर आमच्या सर कुटुंबाच्या संद्यांक सांगाता मेळोन आमचें तें आसलें इल्लेशें सगळ्यां सांगाता वांटून घेवन बापा तुजी वर्ती अजापां वेज मेळटा. तुवें भरपूर मापान सक्कड संगती आसा करची तें महत्कार्य बापा पळोवचें भाग आमकां समेस्तां फावो कर. बापा, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदी सरशी बापा येता, अर्पण आमचे करता, स्वीकार तो कर म्हूण परता, बेसाम तुझे मागता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दाबा सबस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्या ती देणी तूं
आमी तुका सोंपता ती तूं दयेन मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी उदारपणान आमचे सर देणी हेरां सांगता वांटून घेवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता पगार सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा ती व्हरती खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास कसो गोड भोगून व्हडा बरवशान आमी राखून रावता त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुज्या अजापाच्या पदवेची दिनवासी काळजान आमी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय बापा तूं खरोच सुपवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दिती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया सुमी जेजू मेरो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो जेजू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सोबरोस तरुण मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे जगातीन मेल्ल्या समय सांग तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समय संची दाय कर मागता. हांव कुंवार मरिया देवाचे माये संगाती भगिवन जुजे तिचो पती भगिवन दमदता आनी सोर गणी तुका मानवल्यान विशेष कर आमचो घडणार आर्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनार्ड मेड्स आनी एसविडीचे मार्तीर भाव, ब्लेसिड मारिया हेलेना आनी जोसेफा त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां आदेश दिल्ल्या प्रमाणे सर्गींच्या बापा लागीं आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवो शानत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुती सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें म्हजे शांती तुमकां दिता, म्हजें समाधान तुमकां सोडमेता. पूण आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवाय आसो. माया म्हाका असो करतो हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कोडान रगत आमी करता ती आमचेर जती आनी केसांनी जावं तुमच्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्ताची कूड ताणें कुसार मोडली, ताचें रगत ताणें वारयलें. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सोमिया जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या रक्ता मासा तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कष्टा मरणाच्या उगडासा उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळा अशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. हो
पासून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेऊन सोनिया आम्ही बेता तुझे कृपे बळा रास तुझे परगडता.